सालेली 70 मोडिल्ले 2 बेकायदेशीर घरातल्या धनगरांचे फामिलींची सरकारान दुसरेकडेन व्यवस्था केली ना जाल्यार खंय समाजाचे लोक रस्त्यार देवतले। सरकारान घरा मोडचे पयलीं खंय तांची दुसरीकडेन व्यवस्था करपाची। सध्या त्यो फामिली झाडापोना दीस काडटात, तांचे जिवाचे बरे वायट जाल्यार खंय सरकार जबाबदार। आजपर्यंत सरकारचो प्रतिनिधी म्हणा आणि कोणूच हांगा हजर जावंक ना। त्यांचो पोटापाण्याचो प्रश्न निर्माण जाला। ती कुटुंबा उपाशी आसा। आयज त्या एका कुटुंबाक दोघां तांकां 108 आपून तांकां ट्रिटमेंट दिल्लो आसा। ते घुंवून पडलेले आसा हांगा। म्हाका डॉक्टरान 108 वाल्यांनी म्हाका एडवायस केलो तांकां एडमिट कर म्हणून। आयज एडमिट केलो जाल्यार तांकां परिस्थिती तांच्या वांगडा रावपाक कोण ना। तांची भुरगीं हांगा उक्त्यार पडटलीं। तांकां तात्पुरते इंजेक्शन दिवन तांकां हांगा दवरलेले आसा। सो तेंची अशी भयानक परिस्थिती जी आसा ती आमच्या समाजाचेर केल्ली आसा। पूण तात्काळ त्या फॅमिलीक हे करपा खातीर आमी काल ताबडतोब वालपय पुलीस स्टेशनाचेर लेटर दिवन तांकां प्रोटेक्शन मागलेलें आसा आनी ऑलरेडी तांकां काल प्रोटेक्शन दिवपाक सुरू केलां। तांकांय सांगलां जो पर्यंत हांगा ही फॅमिली उक्त्यार आहा तो पर्यंत तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय। जाणटी आसा आणि जर ते जाणटेक आनी कडचे फॅमिली मेंबराक कितें जायत जाल्यार सरकार जबाबदार आसा म्हणून सांगलेलें आसा। आमी निवेदनान दिल्ली आसा। गोंयांत खूब इलिगल धंदे आसा, इलिगल कॅसिनोज आसा, इलिगल खंय हॉटेल। आता हेच जर भाटकाराचे हेच जर कोणाच्या ओनराचे हॉटेल असलेले जाल्यार ते मोडटा असले काय कितें। तेन्ना खरेंच सरकारान किंवा लोकल MLA हांगच्या खूब वर्साचे MLA मोस्ट एक्सपिरियन्स MLA ह्या मतदारसंघान आसा। तशेंच सरकार आसा, सरकारानूय हेजेर विचार करचो आणि हांकां जाता तितल्या बेगीन त्यांची सोय करची। पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे आणि विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारा मेरेन खंय विशय पावलो। सुवातेर महिला काँग्रेसवाली पावली। कित्याक धनगर समाजाच्या लोकांक तुम्ही येऊन तांचे घर डिमॉलिश करून इतले कठोर जावन हाऊ यू कॅन बी सो इनसेन्सिटिव्ह। My question to BJP Sarkar, WRD Minister is, how you can be so insensitive? You all are doing this to your own goons without giving them notice, without telling them anything. Overnight come and just demolish. Grown-up girls are there in the house. Student, boy who is studying in 12th standard, going for board exams. How you expect him? The elderly lady sleeping outside. Any animal can come and attack them. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। कोळे बिमला घर लासून काबार। सखाराम चारीच्या घराच्या उज्यांत गोबर जालो। सकाळी सुमार 10:30 वरांचेर शॉर्ट सर्किटान घराक उजो लागलो म्हूण कळटा। ते वेळार घरांत कोणूच नाशिल्लो। पोन्न्या खोपी सारक्या घरात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान पेट घेतलो। वाऱ्यार उजो पातळिल्ल्यान सगळें घर काबार जालें। बाजारात गेलो। म्हाका काय खबर ना उजो लागलो। बाजारात येतना कोण वाटे घराची घरा उजो लागलो म्हणून मागीर जाल्यार काय ना, कपडे वगैरे सगळे लासून गेले आणि सामान सगळें लासून गेले। पयशे आसले 25,000 रुपया ते लासून गेले। बँकेचे पासबुक, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड ते लासून गेले। सगळे लासून गेले, काय ना। आणि कपडे लासून गेले, काय ना। पयशे आसले खूब ते लासून गेले। कांयच कसो उजो लागलो खबर ना। आणि तू हांगासरूच काम बीन करता? काम हांगा करता, भाजोवन गेलो काम करपाचो। खूब टीव्ही नासली, हे सामान कम्प्युटर लॅपटॉप सामान 50,000 सामान आसलें। सामानूच 50,000 ते भायर कपडे गेले। येवन गेले हय कॅश पयशे आसले 25,000 रुपया कॅश आसले। ते चेडवाचे हें करपाक हाडून दवरले, तेजे शांती करपाक चेडवाची। 8:30 घर भायर गेलो हांव। फाटल्या केन्ना उजो लागलो म्हाका कांय खबरच ना। कार्पेंटर सामान जवळ जवळ म्हाका दिसता 60,000 सामानूच कार्पेंटर सामान, मागीर लॅपटॉप, कम्प्युटर, बाकीचे हातरुणां आनी जेवण रांदपा सामान, फक्त सिलिंडर मात ना, बाकी सगळें सामान आसलेलें। कितले लोक रावताले तुमी हांगासर? हितून आमी पयलीं सर रावताले। हांव सद्या भाड्यान कुळ्या रावता, घर सारकें नासलें म्हणून भाड्यान रावतालो। हांगा बापूय रावतालो। आनी तो एकटो रावता हांगा डेली। कामाचो टूल्स चलयलो चलना, आतां कांयच ना न्हू, पयसा झिरो जालें न्हू सगळें, एक कांय पुरोंक ना। मेन कशें टूल्स आहा न्ही, मोठे मोठे टूल्स आहा सगळे कामाचे,
एक ड्रिल मशीन मोठे म्हणजे आणि कार्पेंटर सामान फुल सेटच काबार जालें जवळ झिरो जालें. फायर ब्रिगेड लेट पावली, बेगीन पावली ना जवळ ती मागीर फायर ब्रिगेड पावली तेन्ना कांयच नासलें जालें लॉस जालें. फायर ब्रिगेड सावड्डेच्यान येयली. ती फायर ब्रिगेड जवळ जवळ 12 सुमार पावली. 10:30 लागलो 10:30. लॉस म्हटल्यार आतां घर तशें उबें करतलो आनी सगळे तिथे लॉस म्हटल्यार कमीच कमी 4-5 लाख तरी लॉस जालेत न्हू. वास्कोत अमोनियाची येरादारी नाका म्हूण आवाज वाडटा. मुरगांवचो नगरसेवक काँग्रेसचो फुडारी सैफुल्ला खान म्हणटा शारांतल्यान अमोनिया येरादारी कशीच जावंक दिवचे ना. रातीच्यो राती जागरणां मारून लक्ष दवरतले. अमोनियाचे ट्रान्सपोर्टेशन दिसल्यार बंद उडयतले म्हूण शिटकावणी दिल्या. हालींच चिखले अमोनिया टँकराक एक्सिडंट जावन गळटी जाल्ली. ते उपरांत थंय अमोनिया आड वातावरण जालां. आम्ही पळयतले, आम्ही रातचे पासून आता भोंवतले आनी पळयतले समज अमोनिया टँक चालू जाता जाल्यार आमकां बाय फोर्स ती स्टॉप करूंक पडटली. आमी मागला की बाबा म्युनिसिपालिटी तेंचे लागीं मागला कशें तुमी तें ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलां आनी कशें तेजेर आमी बॉयकॉट पासून केल्ली मिटींग आनी हेजेर आमी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन हाडटले. हांव स्पेशल सैफुल्ला तुमकां सांगता की आमी ती टँकर्स भरले रातीक जाल्यार रातीक दिसा सुद्दां आमी रस्त्यार देंवतले आनी ते कोणें ती टँक बसयला आनी कोण अशें मॉनोप्लेट करता आनी आमी हें ओपन करतले. आमी फुडें येतलेच अशें ना, आमी हापालिपा करचें ना. पूण आमकां हें जाय, टायम जाय आनी फुडें स्टेट आमी सांगतले की बाबा हो मनीस आनी हे मनशांनी घेवन अशें केल्लें आनी अशें हें करपाक सोदता. घेवया एक ब्रेक.